करतां गावीस मी पृथ्वी दिमास्ता ताची वडविकाय रसनावा कंटात ताची बळवण काय गावया नवे हे गीतामी नावाड्या मी आमच्या सोम्याक वंदन ताका भक्ती नामी हसियामी आमच्या रायाक. मगळ भाव भयणीनो, तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता आनी ह्या संभ्रमीक संताच्या मिसाक मोगाचो स्वागत मागता. आज मरियमायाच्या स्वर्गा वरणाचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना भारताक स्वतंत्र मेळिल्लो दिसी आमी आचरण करता. मरियमायाची देख घेवन ह्या भारत देशाचे खरे नागरीक जावंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागता आसतना एका मनाची काळज जी जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर मागया. हे संदर्भार मरियमाये मुखांतर लाभलेल्या सर्व बरेपणाक देवाक अर्घ जावन मिसाचें बलिदान भेटयतात. जसिंता आनी शनल डिमेल्लो वेलंकानी वडो तांचेर ते बसवत मागता आसतना देवदीन फादर रॉबर्ट क्रास्ताच्या म्यामिस्थिता जसिंता डिमेल्लो आनी कुटुंब वेलंकानी वडो तांचेर ते बसवत मागया. हांव समेस्तां बसवत मागया आनी सरफिरगस कुटुंबाच्या त्या सेवा खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमय जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सुमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसो. मोगाच्यानो बागेंत अवकार मरयेचे स्वर्गावरण संभ्रम आनी सोम्याच्या जेवणांत वांटेली जावं एका कुटुंबाच्या स्पिरितान आमी हे वेदी बवरी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती आमकां बरवशान आनी संतोशान पुनर्जीवनपणाचें सत वळखून जियेवंक आपोवणें दिता. आज भारताच्या क्रिस्तांवांक दडतो दबाजो मुरयेच्या आसुमसावाचे तिका कुडी आत्म्या समेत सर्गीक घेतिल्लें फेस्त आमकां सर्गी वैभवाचो शेवट शिकयता. तर स्वातंत्र्याचें फेस्त आमच्या देशाच्या समग्र बरेपणाक विशेश जावन विविध पासांतावन मेकळें जावन सामाजीक आर्थीक प्रगती आपणाक उलो दिता. पवित्र येवकारिस्ताचे कृपेन आनी मुरये मायेच्या विनवणेन सर्गी वैभवाचो शेवट सर्वांकी लाबोवन दी म्हूण ह्या मिसा वेळार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान पवित्र बरी वांटो घेवचे खातीर म्हज्या भावा भयणीनो, हे पवित्र गुट पवित्र बरी संभ्रमोवंक आमची पदकां वळखून घेवया. आमी केल्ल्या पदकाची तुगदन सांगता. सर्व पदवेतरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सोडून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडवडो अपराध. ह्या पासून बगी सदां संवकार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांकां तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनयदेगरातून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं. आमेन.
काकूत कर सोम्या काकूत कर ख्रिस्ता काकूत कर ख्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर महिमा देवाहून सर्गी आणि शांती बऱ्या मोनाच्या मनशांक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका वळखता आम्ही तुझी स्तुती करता आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका महिमा दिता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका दिन वाजता सोम्या एकल्या जनीत पुता जेजू ख्रिस्ता सोम्या देवाची शिळये बापाच्या पुता तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू संसाराचे पाप काढता आमचे मागणे ऐकून घे तू बापाच्या उजव्या बसला आमची काकूत कर की त्या पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू सोमी एकलोस तू भोवरतो आमेन. प्रार्थुया इकडे बोट डोळे दांपया आमच्या गरजां खातीर त्या समा खातीर आमच्या भारत देशा खातीर आमच्या सर्व राष्ट्राच्या अभिवृद्धी खातीर आमी मागया. सर्व पदवेदारा आणि ससनाच्या भोवमोगाळ देवा तुझे विचित्र मंडावळीन निष्कळंक ओंकार मोरयेच्या महिमे बरीत सर्गा वरणा दिसा भारत देश स्वतंत्र राष्ट्र जावंक जल्मलो. मोरयेच्या महिमेची आमी भागीदारां जावंक सर्व वायटांतली आमकां निवार आनी सदांच सर्गीच्या वस्तूंक रेगूंक तुज्या दयेन आमकां फोव कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवाड चलयता ससनाच्या ससनाक. जुडितच्या पुस्तकांतलें वाचप. भावा भयणीनो तवळ उज्जियान जुडिताक म्हळें म्हजे धुवे महोन्नत देवान तुका सर्व स्त्रियां प्रास चड आशिर्वादीत केल्या. सदैव जावं सर्वेस्पर आमचो देव सर्गा आनी संवसाराचो रचणार ताचे कुमकेन आमच्या दुस्मानाच्या फुडाऱ्यांचे शीस कापोवंक तूं सकली. देवाचे पदवेचो उगडास काडटल्या लोकां मदें तुज्या बरवशाची केदींच विसर पडची ना. देव तुजी किर्ती सदांच सांबाळूं आनी तुका आशिर्वाद दिवं. कित्याक तुजो लोक दगद भोगतना तुवें तुज्या जिवाची
पर्वा केली नाही आणि देवा मुखार सारके वाटेन चलोवन आमची विघ्नां पयस केली आणि सगळ्या लोकांक जाप दिली. आमेन आमेन. लोकांन व्हडल्या तळ्यान जयकार केलो आणि सगळे शहर संतोषाच्या नादान गाजलें. सर्विस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. ओफीरच्या भांगरान नेटोवन तुज्या उजव्या बसून आसा राणी. ओफीरच्या भांगरान नेटोवन तुज्या उजव्या बसून आसा राणी. तुजी स्त्री परिवारांत राजकुंवरणी आसात. ओफीरच्या भांगरान नेटोवन तुज्या उजव्या बसून आसा ती स्पाटाची राणी. ओफीरच्या भांगरान नेटोवन तुज्या उजव्या बसून आसा राणी. आयक दुवे आनी हांव सांगता तें चिंतून पळय. तुज्या काशा लोक आनी माय बापाचें घर तूं विसर. राय तुजे सुरपायेक बोलतलो तुजो पती तो ताची सेवा भक्तीन कर. ओफीरच्या भांगरान नेटोवन तुज्या उजव्या बसून आसा राणी. ओफीरच्या भांगरान नेटोवन तुज्या उजव्या बसून आसा राणी. सांत पावलून गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, तुमकां स्वतंत्र जावंक आपोवणें मेळ्ळां म्हूण उगडास दवरा. पूण हें तुमचें स्वतंत्र कुडीच्या विश्वाचे दादोसकायेक वापरिनासता तुमी मोगान एकामेकाची सेवा करा. निजा की सगळे नियमशास्त्र एक उपदेशाचेर बांदून हाडलां. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्यासोय कर. पूण तुमी एकामेका साबोन मासां कशाच जाल्यार एकामेकाची तुमी देसवाट करतल्यात देखून सत्राय करा. आनी आतां हांव तुमकां सांगतां आत्म्या प्रमाणे चला. त्या दाळा रक्तामासाच्यो वडण्यो तुमी दादोशी करची नात. कित्याक कुडीच्यो वडण्यो आत्मीक आदर्शांक विरोध आनी आत्मीक आदर्श कुडीच्या वडण्याक विरोध. एकामेकाचेर त्यो विरोध जाल्ले वरवीं तुमी करूंक अपेक्षितात ते तुमचे वरवीं करूंक जायना. सर्विस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. यापुढा सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासार तुल्यो. Alleluia.
प्रकट करून Alleluia. 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 सर्वेस पाव तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे असू. लुकाप्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. तवळ मरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी घेता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारुकाती संतोशान उरता. कित्याक आपले किरकोळच्या रणदशीचेर ताणें दया दिश्ट घाली, देखून ह्या फुडा सर संतती म्हाका सदैव म्हूण पासारतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकूळ तूं संततेतां संतते पर्यंत. आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयलां, आपल्या काळजांत ओडपण चिंतले गरव्यांक ताणें दुस्पटायल्यात. पदवेदारांक ऊंस आसा जावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळांक ऊंस उबारल्यात. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यांत आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी फाटीं धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायेलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्रामाक आनी ताचे संततीक सदां काळ. मरी 3 म्हयने एलिझाबेथी संगाता रावली, उपरांत आपल्या घरा फाटीं गेली. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, पवित्र सभेंत 2 काळजां आसा. 2 काळजां पैकी कसली? एक मुरयेच्या कातावीन काळीज, दुसरें जेजूचें पवित्र काळीज. एक मुरयेचें कातावीन काळीज आनी जेजूचें पवित्र काळीज, 2 काळजां आसा. जेजूचें पवित्र काळीज कितें पिंजरायता? कितें पिंजरायता? जेजूचें पवित्र काळीज, जेजू निश्कळंक, जेजू पवित्र, मोगान भरलेलो, काकुळतीन भरलेलो, दयेन भरलेलो, काकुळदार सोमी, मोगाचें भांडार अशें आमकां तांतू कळटा. दुसरें, जेजूचें पवित्र काळीज सांव पावलूची उतरां आमकां उडास हाडटा. फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांव पावल म्हणटा, सैमान तो देव तरी त्या समाज संपणाक लबदवन रावूंक ना. मनशाचें रूप ताणें घेतलें, आमच्या गतीन तो जियेलो, पातक मात्र सांडून. देखून खंयचेंच पातक जेजूच्या जिवितांत नातल्लें. पैकी हें भावार्थाचें सत. दुसरें, मुरयेचें कातावीन काळीज. न्ही मुरयेचें कातावीन काळीज, पाप आनी कत नातलेलें. न्ही देखून हो मुरयेचो गर्भसंभव निष्कळंक गर्भसंभव, निष्कळंक गर्भसंभव मुरयेचो. खंयचेंच पाप कत नातलें अप्पट. देखून ती स्त्रियां पैकी सदैव. कित्याक संवसारी जल्मल्ल्या मनशां पैकी सक्कडी पातकीत, पूण मरयेक तें पातक नातल्लें. देखून आमी मागणें म्हणटा, न्ही मरये पाप कर नातल्या तुज्या घर समरपाद कर म्हजी कोड नितळांनी म्हजो आत्मो भाग्यवान. देखून मुरयेचें काळीज आमकां कितें दाखयता म्हळ्यार मुरयेच्या जिवितांत पातक ना. आनी पातक नातलेली एक मात्र स्त्री आसा जाल्यार ती मरी, ती निष्कळंक, कथावीन. आनी जेजूचें पवित्र काळीज, मुरयेचें कथावीन काळीज ही कितें दाखयतात की म्हळ्यार निष्कळंक, पाप कत नातलेलीं काळजां. आनी
ह्या पाप करनातल्या व्यक्तींक कुडींक खंयचोच किडो ह्या भुमींतलो किडो खावंक शकना. कळ्ळी गी? आमची कूड किडे खातात, माती खाता, पूण कित्याक ही पातकांची कूड, ही निश्कळंक न्ही, ही उण्या पोडान भरलेली. पूण जेजूची मोरयेची कूड ती निश्कळंक जाल्ल्यान ह्या भुमींतलो खंयचोच किडो तांचे मांस खावंक शकलो ना आनी ती मरोंक उरली ना, ती जिवंत उठली. आनी हे भावार्थाचें सत आमी मानून घेता. देखून जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाची परब आमी आचरण करता पास्काच्या दीस, जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाची परब. दुसरें मोरयेच्या स्वर्गावरणाचें फेस्त आमी आचरण करता, कित्याक तिची कूड निश्कळंक जावन उरली ना, तिका उबारलें आनी उबारून व्हेलें. मोरयेच्या स्वर्गी गेणें म्हळ्यार सर्गी घेवचें काणी गेल्ले बदी. पूण जेजूचें स्वर्गारोहण म्हळ्यार खुद्द सोडून वेचें, कित्याक म्हळ्यार तो देव ताका समासम कोणी ना, सर्ग आनी संवसार आसोसो देखून तो सोडून गेलो, सर्गी सोडून गेलो. मोरयेक सर्गी घेतलें कित्याक तिच्या त्या पवित्र साली वरवीं, पवित्र जिविता वरवीं. देखून जेजून म्हणलें आसा, कोण म्हजी आवय, कोण म्हजो भाव, कोण म्हजे भयणी, कोण पळय देवाची खुशी करता, ती म्हजी आवय, तो म्हजो भाव, ती म्हजी बायण. संवसारी जल्मल्ल्या पैकी देवाची खुशी केल्ल्यांत मोरये प्रासवर तो दुसरो ना. देखून जेजून म्हणलें पळया देवाची खुशी करता तो म्हजी आवय. खंडी जावनी मोरयेन सोम्याची देवाची खुशी केली. आबळे सोम्याची चरण जशी तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. आबळे सोम्याची साकर ना, तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. अशें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज मोरयेच्या स्वर्गी गेण्याचें मोरयेच्या स्वर्गी गेण्याचें फेस्त आमी आचरण करतना, आज स्वर्गी गेण्याचें वर्णाचें फेस्त आमी आचरण करतना पयल्या वाचपांत कितें म्हणटा पळया, उज्यान जुडिताक म्हणली ती उतरां अशें आयकता हांव. म्हज्या दुवे महोन्नत देवान तुका सर्व स्त्रियां पास चड आशिर्वादीत केल्या. सदैव जावं सर्वेस्पोर आमचो देव. पळया म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, जुडिताक म्हणली ती उतरां पोरण्या सोल्ल्यांत ती मोरये थंय खरी जातात. म्हज्या दुवे महोन्नत देवान तुका स्त्रियां प्रास चड आशिर्वादीत केल्या. देखून तेच उतरां आमी नव्या सोल्ल्याक आयल्या जाल्यार बडव्यासो नामान न्ही, नमान मोरये कुर्पेन भरलेले स्त्रियां पैकी तूं सदैव. ही गब्रियल दुतान हाडलेलीं उतरां, गब्रियल दुतान सांगलेलीं उतरां. नमान मोरये कुर्पेन बरयल्ले स्त्रियां पैकी तूं सदैव. पळया सदैव. आनी हे सदैव पड मोरये थंय आसलें. देखून मोरी देवाच्या पुताक गर्भांत घेवन संतोषपुरी जाता आनी ओड थळ्यान आयचें तें कितें ती स्तुती गायन करता. म्हजो जीव सर्वेस्पराची ओडवी घेता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या थारोका थंय संतोशान उरता, कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दयाल दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर संतती म्हाका सदैव म्हूण पासारतल्यो, कित्याक सत्यवंतान म्हज्या पासून विचित्र कामां केल्यांत भगवंताचें नांव. पळया उरत्या संतोशान ही उतरां मोरी म्हणटा, कित्याक तिचें जिवीत त्या पवित्रपणान परजळलेलें आसलें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून पळया आपणाक देवाक भियेतल्यांचेर देवाची काकूळट लाभता आनी देव आपल्या बावळ्यान तांचे थंय बोळ दाखयता. आनी गरवी आसात, अहंकारी आसात, तांकां ताणें दुस्पटयलेले आसात. पदवेदारांक ऊंच सतावन ताणें सकला घाल्ले आसात, किरकोळ्यांक ऊंच उबारलेले आसात, ग्रेस्तांक रित्या तांणी फाटीन धाडलेले आसात. आनी पुर्वजांक दिल्ले बसवणे प्रमाणे ताणें पाळो दिल्लो आसा. भुकेल्ल्यांक बऱ्या वस्तूंनी ताणें भरलेलें आसा. ही सगळी देवाची मांडावळ देवाची बोबार्थ दवरून देवाचे कुशे प्रमाणे जियेतल्यांत थंय असली काकूळट प्राप्त जाता म्हणलें सत मोरी आपल्या स्तुती गायनांत आमकां कळीत करता.
म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, आज मुरयेच्या स्वर्गीय वरणाच्या फेस्ता सांगता भारताक स्वतंत्र मेळ्ळलो दीस आमी आचरण करता. ऑगस्टाची 15, 1947 इसवेंत आमकां आमच्या भारताक स्वतंत्र लाभलेलो दीस. ब्रिटीश आमच्या भारत आमकां आमच्या हातीन सोडून गेल्ले दीस. मुरयेच्या स्वर्गीय वरणाच्या फेस्ता दिसास तांणी हो निर्णय करून आमकां सोडून दिले. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, ताचे पयलें कितें आसलें? ताचे पयलें सगळो भारत व्हडलो विशाल आसलो, पूण तो रायांच्या हातांत आसलो. रायांच्या हातांत उत्तर भारतांत राई, मुघलाचें साम्राज्य, महाराष्ट्रांत मराठा शिवाजीचें साम्राज्य, एशियन दक्षिण भारतांत बिजापूर सुलतान, हैदराबाद सुलतान, मद्रास सुलतान अशें, वा द्रविडियन्स साम्राज्य, वा इतर पुलकेशी विष्णुवर्धनाचें साम्राज्य अशें पुरो आसलें. व्हडलीं व्हडलीं साम्राज्यां आसलीं, व्हडले व्हडले राय आसले, व्हडले व्हडले कोटी आसलीं, शिपाई आसले, थंय झूज जावन आसलें. आमचे भारत देश हे विंगड तुटोन आसलें. हे ब्रिटिशांनी पुरा येवन बिजनेसाच्या नांवान, वहिवटाच्या नांवान सगळ्यांकी मदें राया मदें झूज करून चलवून सगळो भारत तांणी एक केलो. सगळो भारत एक केलो. भारताची अभिवृद्धी करच्या दिशेनी कांय कामां केल्लीं आसात. भारताची संपत्ती तांणी व्हरून आपल्या मायगांवा केल्ली आसा. पूण उपरांत सगळो भारत एक केल्या उपरांत तांणी आमकां आमच्या हातान सोडून दिवन गेले. आमकां स्वतंत्र लाभलें. आतां स्वतंत्र लाभून जायतीं वर्सां जालीं. 500 वर्सां मसर जालीं. आं कितलीं? 80 कितलीं? 79 जालीं न्ही. 80 रनिंग आसा. अशें आसतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या भारताचा स्वतंत्र मेळच्या फुडें जल्मल्ले थोडे आमच्या मदें आसात. उपरांतय जल्मल्ले आसात. आमी सगळीं उपरांत जल्मल्ले आसा. भारत आमच्या हातान सोडून दितना कसो आसलो, आतां कसो आसा तें आमी जाणाव. भारताच्या प्रगतीक जायत्यांचो आदार आसा. आमच्या मलगड्यांचो, आमच्या राष्ट्रप्रेमींचो, आमच्या पुर्वज देशप्रेमींचो सगळ्यांचो सांगात आसा. अशें आसतना भारत प्रगतीच्या पावंडा पावला. भारत एक विशिश्ट राष्ट्र, सगळ्या राष्ट्रां बरी न्ही. कन्याकुमारी तावन काश्मीर पर्यंत आनी राजस्थान तावन वेस्ट बेंगॉल पर्यंत, तिशीन परी आसाम पर्यंत आमचो भारताची संस्कृती विविंगड रितीची आसा. विविंगड रितीची भासो. एकेका राज्यांत एक भास आसा आनी राज्या भितरी थंयसर लोकल भास आसा आनी ती थोडी तांची खासगी भास आसा. तरातराच्यो भासो, तरातराची संस्कृती, तरातराची जातकात, तरातराचे धर्म मस्त आसा. देखून विविधतेली एकता, युनिटी इन डायवर्सिटी म्हणटात, आमच्या भारतांत पळोवंक मेळटा. आमी विविध कातीचे, विविध जातीचे, विविध भाशेचे, विविध संस्कृतीचे जाल्यार भारत एक आसा. केरळा गेल्यार एक संस्कृती, एक भास. मद्रास चेन्नई गेल्यार एक भास, एक संस्कृती. आंध्रा गेल्यार एक भास, एक संस्कृती. कर्नाटका येयल्यार आनी एक भास, एक संस्कृती. कर्नाटका दक्षिण कन्नडा येयल्या आनी एक संस्कृती आनी एक भास. उत्तर कन्नडा गेल्यार आनी एक भास आनी एक संस्कृती. बिजापूर तिशीन गेल्यार आनी एक भास आनी एक संस्कृती. मैसूर बेंगलोर गेल्यार आनी एक संस्कृती. येणे कोडगू तेणे गेल्यार आनी एक संस्कृती आनी एक भास. तरातराची युनिटी इन डायवर्सिटी आसा आमच्या हात दिसून येता. एका काळार आमचो भारत बारी सोबीत आसलो. आतां ही सोबीत आसा, पूण भारताचे भितरच तितलें सोबाई परजळोवन दिसून येना. एका काळार जात कात म्हूण कांय नासलें, धर्म कांय नासलें. सकड भाव भयणी बरी एकवटान माया मोगान जिवन आसलीं. आजकाल तें दिसून येना. कित्याक आमचे मदें थोडे मनस्ताप, थोडे अभिप्राय आनी दुस्मानकाय अशें ओंपून आमचो भारत थोडे फावटी इल्लोसो
नासमाधान हे कारण जाल्लो आसा. देखून पळया आयचे दुसरें वाचप वापर म्हणटा तुमकां स्वतंत्र जावंक आपूण मेळना म्हणून उगडास दवरा, पूण तुमचें स्वतंत्र कुडीच्या विश्वाचे दाजोसकाय वापरी नासतना तुमी मोगान एकामेकाची सेवा करा. निजाय की सगळे नियमशास्त्र देवाच्या उपादेसर बांदून हाडलां. हर एका धर्मांत इतल्यांत म्हणटात एकामेकाचो मोग करा, तुमी देवाचो मोग केल्ले बरी जाता. पूण मनीस स्वार्थी जाला. मनशाच्या स्वार्था खातीर पळया फायदो जोडच्या खातीर, अधिकार लाभच्या खातीर, स्थानमान आपणावच्या खातीर मनशा मदें झगडी रुतां करणं, धर्मामध्ये द्वेष रुतां करणं. आज मनशांनी झुजचो, मनशांनी मनशाक तिरस्कार करचो, मनशांनी मनशाक कंटाळचो एक वातावरण आसा अशें करून आज समाजेंत पळया अधिकार चलयतले आसात, नांव जोडतले आसात, फायदो जोडतले आसात आनी असली परिगत आमच्या भारताक आयल्या. एका काळार भारत मस्त गरीब आशिल्लें राष्ट्र, दुबळीकाय आशिल्लें. आतां जायते प्रगतीच्या पावलां जाल्यारय जायते उणेपण आमच्या भारतांत दिसून येता. आजकाल आमच्या भारतांत शिकिल्ल्यांक कामानांत ग्रेस्त आसलो ग्रेस्त जावन येता, दुबळो आसलो दुबळो जावनूच उरता. मध्यम वर्गाच्यांक जिवंक कश्ट जाल्ले आमी पळयता. आमच्या भारतांत जायती परिगत आसा आनी ती थोडे कश्टांची आसा आमी जाणाव. एका काळार आमच्या भारतांत जायत्यो नाका जाल्ल्यो पाड पद्दती आसुल्ल्यो. मनशाक कीळ रितीन, स्त्रियांक कीळ रितीन, भुरग्यांक कीळ रितीन पळोवच्यो पद्दती आसुल्ल्यो. सगळें बदल्लां. मानव आयोग आयला, सगळें बदल्लां. आज जर एका बसार प्राणीಗಳ ಮೇಲೆ दये इराली बरयतात न्ही गे, तशें मानवरा ಮೇಲೆ दये इराली म्हणून बरोवची परिस्थिती येवंक जाय. फकत आज आमकां प्राणीಗಳ ಮೇಲೆ दये इराली, मनुष्यार ಮೇಲೆ दये इल्ला असली परिस्थिती उपजून आयल्या. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी चिंतूंक जाय. आज आमचो भारत देशाचो स्वतंत्र दीस आचरण करतना आमी एक सवाल विचारूंक जाय, म्हाका एक स्वतंत्र मेळ्ळां गे, हांव स्वतंत्रपणी जियेता गे. थोडे पटी आमकां बघता आमी जाय जाल्लें उलोवंक जायना, आमी जाय जाल्लो भावार्थ प्रगट करूंक जायना, आमी जाय जाल्ले भावार्थ जियोंक जायना, कोणे विशयान आमी सवाल करूंक जायना न्ही गे. आज सरकारा विरोध सवाल केल्यार कितें जाता म्हणून जाल्यार पळयलां तुमी जंतर मंतरान कितें जाल्लें. आज कोणा विशयान सवाल करूंक जायना. अशें आसतना आमकां स्वतंत्र जाय की लाभला की स्वतंत्र खंय आसा. एक दीस एका बसार वयता आसतना एक चली आपलें भायर आसलें कोंत भितर घालता, शर्टा भितर घालता आनी उगवत बसतना विचारलें तूं कित्याक भिल न्ही, हांव क्रिस्तान म्हूण कळल्यार कांय म्हाका मारती जाल्यार म्हणलें बे. असलें भिरांत आज भुरग्यां थंय, युवा जाणां थंय, मनशां थंय आसा. कित्याक असल्या भियाच्या वातावरणांत आमी आसा. कित्याक आमचो स्वतंत्र इल्लो काण वेलोलो आसा, काण उरतले आसात. असल्या परिगतेंत आमी मागोवंक जाय. आमच्या सरकारा पासून मागोवंक जाय. आमच्या भारतांत जायते सरकार आसात, केंद्र एक सरकार आसा, राज्याचे सरकार आसात. सगळ्यांनी लोकांची प्रतिरेतीन या मध्यम वर्गा लोकांची, दुर्बळ्या लोकांची भिरमत पावूंक जाय. सगळ्या लोकांची जात मात कात नासतना सगळ्यांनी आमी भारत देशाचे नागरीक, भारत देशाचे आमी प्रजा, सगळ्यांक हांगासर हक्क आसा. सगळ्यांक जियोंक, रावोंक, उलोवंक, भोवंक कायदो आसा. तसो भावार्थ जियोंक, भावार्थ प्रगट करूंक कायदो आसा. जाय जाल्लें खाण खावंक आनी जाय जाल्लें खाण खावंक हर एकल्यांक हक्क आसा न्ही. तुवें तें कांय नजो हें कांय नजो म्हूण कोणें सांगूंक जायना. आमी स्वतंत्र भारताचें, आमकां संविधान म्हूण आसा. त्या संविधाना प्रमाणे आमी जियोंक जाय. आनी थोडे पटी कितें जाता, हें हक्कां अल्टार फाटीं काडचें परिस्थिती, आमचो संविधान आमचे तावन मेकळो करचो परिस्थिती उपजून येवच्या ह्या वखदां आमी मागोवंक जाय. आमी आमच्या सरकारा पासून मागोवंक जाय. सरकाराच्या राज्य कारभाऱ्यां पासून मागोवंक जाय. सरकाराच्या अधिकाऱ्यां पासून आमी मागोवंक जाय. हो तो दीस आमच्या राष्ट्राक सुमयेच्या पांयां तळा दवरचो. बऱ्या रितीन निस्वार्थीपणी आमच्या देशाची ती जतन करून दीत. थोडे पटी मनशां सैम आसा. देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयता कितें पळयता, निजा तुजो मोग करताय तशें तुज्या पेल्या सोयी मोग कर. हें देवाच्या उपादेशाचो सार हर एका धर्मांत आसा. पूण
पण तुम्ही एकामेका साबोन माशांक कशा जाल्यार एकामेकाची तुम्ही देसवाट करतल्यात. आज हांगासर एकामेकाची मांसांक खावंक तयार आशिल्ल्या सुण्या वागता बरी समाजेंत लोक आसा म्हणजे मगाच्या भावबडिनो देखून सांपावलो म्हणटा सगळ्यांकी आमकां सगळ्यांकी उद्देशून भारत देशाच्या लोकां उद्देशून तो म्हणटा आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे चला, आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे. तेन्ना रक्त मांसाच्यो ओडण्यो तुमी दादोशी करचे नांते. राग मसोर द्वेश स्वार्थ तुमचे ते उपजोवचो ना. कित्याक कुडीच्यो ओडण्यो आत्मीक आदर्शांक विरोध आत्मीक आदर्श कुडीच्या ओडण्यांक विरोध. देखून एकामेकाचेर तो विरोध जाल्ले वरवीं तुमी करूंक अपेक्षा ते तुमच्यान करूंक जायना. देखून तुमी आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे चला. आत्मो कितें सांगता, तो म्हजो भाव ती म्हजी बायण, तो म्हजो भाव ती म्हजी भयण, तो कस्तार आसा तो गरजेंत आसा, तसल्या कुमक करचें बरें मन आमचें तें आसूंक जाय. हांगा धर्म पळोवंक जायना, हांगा खात पळोवंक जायना, आनी हांगा तूं सोलो या चली म्हूण पळोवंक जायना. आमी सक्कड ह्या भारत देशाचे नागरीक, देवाचीं भुरगीं एका देवाचीं भुरगीं. एकामेकाचो मोग करूंक आमकां कायदो आसा, एकामेकाच्या सेवेंत आनी मोगान जिवंक आमकां कायदो आसा. तेंचं संविधान शिकयता आनी त्या संविधाना प्रमाणे जिवंक सोमी आमकां आदार दिवूं दी. देखून दिसपडटे आमच्या राष्ट्रा खातीर, राष्ट्राच्या फुडाऱ्यां खातीर मागया आमचो राष्ट्र आनीकी मरेमायाच्या मजतींत तो परजळों दी, तो आनीकी स्वतंत्र जावं दी, आनीकी अभिवृद्धीच्या पावंडा पावों दी म्हूण मागया. आमेन. उबी रावया. त्रिका देवा तें आसूल आमचो बाबा तूं सारया सगळीं सांगता एकाच देवा सत मानता सर्वद्वेदार बापतो सर्ग आनी पिते मिसो दिसत्या ना दिसत्या वस्तू सो रचणार अनेका सम्या जेजू क्रिस्ताक सत मानता देवा सकलोच पुतो सल काळा आदी बापा तो आंसल मला देवा तोन देव उजवाडा तोन उजवाड खऱ्या देवा तोन मुसल्लो करो देव तो देवा तोन सल मला तगरू सुंगना बापाच्या सैं बासो ताच्या वरवीं वस्तू केल्या आम्हा मनशां पासून आनी आमच्या सोडण्या पासून सरकार तोन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मेळ्याची उदरी तांणी कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या बसोन 5 बिलां काल ताका कुर्सार मारलो तांणी कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवान जालो सरकार सोडलो आनी बाबाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सत मानता दिवसला बापानी पुता बराबर तकय समसरको नमस्कार आनी महिमा पावो प्रवादे वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कॅथोलिक आनी धर्मदूतां वरवीं स्थापलेले सभे सत मानता पदकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनः जिवंतपणा आनी सस्ताच्या जिविताक विस्वास रावता. आमेन. ह्या विस्वासान बावरतान आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा त्रिएका देवाच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवया. मोगाळा बाप्पा पवी सभेच्या मुखेल्यांनी मोरयेच्या स्वर्गारोहणाची सत उखलून धरणं आपले ताब्यांत आसचे देवपर्जेक मोरयेच्या देखी काल चलोवन सर्गाराजाचे वाटे कुशीन जमकूंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. आमचो राष्ट्र आज आपलो स्वतंत्र सो दीस संभ्रमतना आमच्या राष्ट्राचेर तुजी आशिर्वाद दावोत. देशाच्या मुखेल्यांक आनी परजेक माया मोगाचें एकवटाचें न्यायनितीचें राज बांदून हाडूंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. पिढे वरवीं आनी उतर प्रायर एकसूरपणांत कश्टूंच्या आमच्या भावा भयणींक तुजो उजवाड आनी बरवसो लाभय. तांच्या जिविताक आदार दी आनी तांची सेवा करतल्यांक मोगाच्या आनी सोसणीकायेच्या स्पिरितान बर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. लग्ना बेसान एकवटून कुटुंबा जिवीत बांदून हाडूंक मुखार सरतल्या काजरी जोड्या बसत मागता. ह्या जोड्यांनी लग्ना बेसाचो म्हत्व समजून कुटुंबाचे आनी बेसाचे कायदे पाळूंक कृपा लाभय. तांच्या लग्ना जिवितान येवच्या सर आडकळीचेर जैत व्हरूंक तांकां कृपा लाभय म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. सर युवा जाणां तुका समर्पिता. जिवितांत कश्ट आनवारां येतना
आनी घाल्ली योजना पंथाक पावनातल्या वेळार ती निराशी जायनासतना तुजेर बरोवसून जियोंक तांकां शिकय म्हूण मागता। बापा आमचे मागणे आयके। येवकारिस्ताच्या मेजा भावार एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी देवाचे कुशेक खाल जावन जियोंक तशेंच एकामेकाच्या गरजेक पावोवंक शिकय म्हूण मागता। बापा आमचे मागणे एगडी बंडोळेत आमी आमच्या खासगी गरजां खातीर, आमच्या भारत राष्ट्रा खातीर, आमच्या सर्व मुखेल्यांक खातीर, राजकीय तशें धर्मीक मुखेल्यांक बसोत, सरकारी अधिकाऱ्यांक बसोत, आमच्या पुलिसांक बसोत, आमच्या शहरांचे आमचे संरक्षण करच्या सर पुलिसांक बसोत, तशेंच आमच्या भारताचे गडी रक्षण करच्या सर शिपायांक बसोत आमी मागया। सर्गींच्या बहुमुखाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्विकार कर। संवसारीक जिविताच्या पयलीं आमी आसांव आमच्या अस्तित्वांत आमकां एक राष्ट्र म्हणून दिताय, त्या राष्ट्राचो मोग करूंक त्या राष्ट्राक अभिमान दाखोवंक आमकां तुजो आदार दी आनी राष्ट्राच्या बरेपणा खातीर निस्वार्थीपणी आमची सेवा आमचो वावर करूंक आमकां करपा लाभय। मरी माई तुजी खुशी पाळणा ती सर्गींच्या राज्याक योग्य जाली तशेंच आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तुजी खुशी पळोवन आमी सर्गींच्या जिविताक योग्य जाल्ली मनशां जावंक जाय अशी कृपा दी म्हूण मागता। हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी। आणि वाईन बापा तू स्वीकार कर, मासा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर। मोरये बरी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी भरता। वंडो आनी वाईन बापा तू स्वीकार कर, मासा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर। तुझी उतरां आयको कृपेस आमकां कर, तुझी खुशी पाळून कृपेन आमकां भर। पेल्या सेवेची उदार आमकां कर, मोरयेचे आदर्श घे धैर्यान आमकां भर। वंडो आनी वाईन बापा तू स्वीकार कर, मासा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर। मोरये बरी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी भरता। वंडो आनी वाईन बापा तू स्वीकार कर, मासा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर। तुका भेटयता, सुखां तशें दुखां तुजेर पातयता। मोरये बरी क्रिस्ताक प्रकाशीत करता, सर्गीचे राज बांदूंक आमी वावुरता। आनी वाईन बापा तू स्वीकार कर, मासा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर। देवाची स्तुती तुझी उतरां आयको कृपेस आमकां कर, तुझी खुशी पाळून कृपेन आमकां भर। पेल्या सेवेची उदार आमकां कर, मोरयेचे आदर्श घे धैर्यान आमकां भर। वंडो आनी वाईन बापा तू स्वीकार कर, मासा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर। मोरये बरी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी भरता। वाईन बापा तू स्वीकार कर, मासा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर।
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सरपदवेता देव बाप्पा मानतात असलें जावं म्हण मागाती. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या भौमकाळ देवा, आमच्या भक्तेची बिठवणी तुझे मुखार सोडूं आनी सरकार उबारून उरवेल्ले भाग्यवंत ओंकारमयेचे विनवणीन आमची काळजां मोगाच्या उज्यान लासूं आनी सदांच तुका अत्रे गोमण मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसो. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा, क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं सर्व कडेन आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा ओंकार देवा मातेक तुवें सरकार उबारून वेल्ली आनी एक दीस संपूर्ण एक पावतले तुज्या पवित्र सभेचो आरंभ आनी रूपकार तिका केली. अशें तुजे वाटसुरे परजेसो केली ती खातीर बरवोसो आनी बुजवणेसो थारो. तुवें तुज्या पुताक सर्व जिविताच्या दाताराक तिचे कुडीत तावन जल्माक हाडलो. ते पासत तुवें तिका फोंडांत कुसोंक सोडली ना. देखून देवदूतांच्या दरबारा सांगाती संतोषाच्या उमाळ्यांनी बरोवन आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पर देव, सर्गानी संसार भरल्या तुझ्या वैभवान. होसाना उंचर्गी, होसाना उंचर्गी. सर्वेस्पराची नावी येता तो सुभागी. होसाना उंचर्गी, होसाना उंचर्गी. आमी ती बगली भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमतो हे वखदां सगळो आमचो राष्ट्राची सरपरसा, राष्ट्राचे सरकार सुम्याची कुडीच्या रक्ताक कुडी रक्त समर्पण दिवन आमच्या राष्ट्राच्या बरेपणा खातीर मागे. सर्वेस्परा करूस तुम पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर देखून दवा परी तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगते. कश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या सिसांक दिलो म्हणून. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली म्हणून. तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्यानी सास्तीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी सबारां बसत ते वरवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडता सोगूठ सुम्या तुझे
तू परदेस तुझे पुनर्जीवनपण परगडता. देखून सर्वेस्परा सुमिया जेजूच्या मरणाच्या आणि पुन्हा जिवंतपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिवीत सवंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताच्या कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिओ आमच्या भगवंत बापा आनी पिटर पावल आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या संस्करणी घेतलेल्या बराबर तिका प्रिती मोगांत संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान अंतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकुळतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकुळट कर म्हूण आमी मागता. अशें भगवंत ओंकार मर्या देवाचे माये संगाती भगवंत जुजे ती सोपती भगवंत धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मारवल्यान त्या सगळ्या संता भक्तां बराबर ससनाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा सर्व पदवेदार बापा सर्व मान आनी महिमा तुका ससनाच्या ससना. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुडोंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार दयेकुणे जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरोवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांती सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. राजवटकी पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाची दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं सुद्दां तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप काढले आमची काकुळट देवाची शेळी संसाराचे पाप काढते आमची काकुळट देवाची शेळी संसाराचे पाप काढते आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका भोवना पूण एक उतर मात्र उलय आनी म्हज्या आत्म्या भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडारगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजू तुये काळजांत तुये बिडार करून तुये
तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागी ये तू बेगी ये लागी ये तू बेगी ये जाऊन असाय उस्वार काळूप सावळासो मोडला काळूप निवरा आमर जिवीत लोबुसो उस्वार फाकय जिवीत लाभय सर्गी निवासाक पावय प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या भोवमोगाळ बापा सर्गी उबारून वेल्ले भगवंत ओंकारमयेचे विनवणेन तरणाचे संस्कार घेतलेले आमकां पुनर्जिवंतपणाचे महिमेक पावय म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. भक्तीन विसांत वांटिली जाल्ल्या तुमकां समिस्तांक अभिनंदन पटयता आनी मरयेच्या स्वर्गावरणाच्या फेस्ताचे तशेंच आमच्या भारताक स्वतंत्र मेळिल्ल्या परबेची परबी पटयता बरें फेस्त मागता. परत तुमकां समिस्तान देव बरें करूं. आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा. समिस्तान देव बरें करूं. समियाचो आशिर्वाद घेवंक तयार रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आमच्या मोगाच्या देशाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी भगवंत आमकां मोरी भारताचे पात्रुणाचे विनवणेन सर्व आमच्या परसांक शांती आनी उदरगत फावो करूं. देवदूत आमच्या फुडाऱ्यांक आपले दयाळ दिश्ट घालूं आनी काळजावदारपणान मुस्लीम मोलां सांबाळूंक वावुरतात तसले शाणे फुडारी तांकां करूं. आनी देव पवित्रात्मा देवाच्या आज्ञाचे वाटेन चलोवंक तुमकां आदार दिवं आनी सर्गींच्या नागरिकां संगाती तुमकां दायजी करूं. आनी सर्व पदवेदार देवा सो बापा सो आनी पुता सो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सोवे सदां काळा सुओ. वचून याद जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. पुण्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटी आमकां बचावेची. पुण्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटी आमकां बरगोशाची. केदे वर्ते बाग मोरीचे प्रसव जावचे आपल्या देवा आवय तरी अंकवार रावचे सबे सांच्या देख साव सोपच्या. पडव्या संगी करयालो मन माहिती आमचे तरुकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटी आमकां बचावेची. मोगाळ पुता सोवे ओंकार मोरे आशिर्वादी आमकां. नमान बाळक जेजू रजार साहेबिनी सगळी सांगाता मगेन गुरुसाचे करवेन इवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. समिस्तान देव बरें करूं. दिव्यवाणी दिव्यवाणी दिव्य